येवकार तुमकां आमी आसा आयज शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमच्या वांगडा आसा पॅट्रिक सावय आल्मेदा जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावल्यात ते हांगाचे सरपंच तांकां बरो एक लोकल एक्सपिरियन्स आसा लोकल गव्हर्मेंट कशें हँडल करपाचें सर येवकार तुमकां सर तुमी जेन्ना सरपंच आसले तेन्ना तुमकां एक अवॉर्ड मेळ्ळा तुमी कशी ती कामां केल्या आमी आतां तूं पयशे हांव 2 टायम सरपंचा एक टायम डेप्युटी सरपंचा पंच मेंबर जाला आनी हो गांव जो आहा आमी बरे लेवलीचेर पंचायत फंडाचेर आमी बरेंशें डेव्हलपमेंट केलां आनी हें आमच्या सगळ्यांक लोकांक दिसता आनी चड करून इफ यू कंपेर द अदर विलेजीस 5 विलेजीस अंजुना पंचायत इज अ वेल डेव्हलप्ड पंचायत आनी बरेंशें म्हणल्यार कितें पळय आमचें तूं पंचायत घर पळयशी इट्स अ वेरी नायस पंचायत घर फूल फर्निश्ड घर यू हॅव अ जिम ऑल्सो. We have a fish market also done by through Panchayat Fund. We have done crematorium, Shimitri, Deola, Rostep, pavers, poles, and there is a lot of other things. And Borantli Bori Gozal Mullar, I have done on my own a children park, children garden Kalame. And the garden you have to see, if you see, it is one of the best garden in Goa. And here I Panchayat level I have done on my own. Okay. And I've gifted it to the village. So I'm just thinking, yeah, Doritor Panchayat level or Panchayat Iron Koreata. What are the elected MLAs doing? Secondly, cleanest Panchayat Munan Amga award me all. And cleanest award Mamka Kohameola. It was a collected efforts of the people of Anjuna. And there are a lot of school children who participate. And we had a 15 days camp. 15 days आम्ही डोर टू डोर गेला सगळ्यांचेर आनी क्लिनिनेस केला एंड एट द एंड वी हॅव गॉट द क्लिनेस्ट पंचायत इन नॉर्थ गोवा. सो हे एक्चुअली आमच्या एफर्ट्साक लागून जाला. ओके सो तुमकां अशें गरज ना की तुमी म्हण जे MLAंची कामां करून ती तुमी एज अ सरपंच लेवलाचेर केली सो म्हणून तुमी आतां इलेक्शनाक रावल्या. यस आमी इलेक्शन लागल्या बिकॉज माय इलेक्शन आमचे पॉलिटिक्स इज माय पॅशन आनी जे कॅन्डिडेट्स आहा वो जे आदले आमदार चड करून दयानंद मांद्रेकर वो आमचो पालेकर तेणींनी शोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक डिझास्टर करून सोडला बिकॉज आय हॅव बीन टुरींग दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द लास्ट 5 टर्म्स म्हणजे 25 वर्सां जालीं एंड दीस इज माय 6th टर्म. आनी ह्या टूर करता आसतना हांवें पळयलां डेव्हलपमेंट म्हणटा तें मेजर कांयच जालेलें ना आनी लोकांचे टच म्हणटा तें कांय ना. हे आमदार जातात आनी घरा एसीन बसून लोकांक शापोतरां सांगतात. सो म्हाका एक लोकांक दाखोवंक जाय की आय कॅन डू अ डिफरन्स एंड आय एम व्हेरी इंटरेस्टेड इन डेव्हलपिंग शोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. ओके तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा. रिस्पॉन्स म्हणटा तो नंबर 1 आहा. लोक सारको मांद्रेकाराचेर बेजार जाला पाल्लेकराचेर त्या फुडलो जाला आनी मायकलाचे बायलेचेर जाल्यार चड जाला. कित्याक जाणाय तेणेन पयलें काँग्रेस काबार केला पयले काँग्रेसातले 10 फोडले आनी इकडे हाडल्या आनी आतां परतून पयशे दिवन काँग्रेसीन भरल्या आनी चड करून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक म्हणटा बायलो कॅन्डिडेट आमकां कित्याक जावं विथ नो एक्सपिरियन्स दे हॅव एक्सपिरियन्स ओनली ऑफ distributing envelopes. This is what all the public is saying and they are not interested in envelopes agenda. People are interested in development agenda. ओके तुमी आतां मायकल लोबोचे उलयले तुमी काँग्रेसीन आशिल्ले पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले तुमी मागीर तुमी काँग्रेस सोडले पूण तुमकां काँग्रेसीन कित्याक केन्ना टिकेट अशी दिली ना. काँग्रेस गेमी कसल्यो खेळतात जाणाय 2017 इलेक्शन आहलें रिजल्ट येयलोलो इन फेवर ऑफ काँग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. Congress did not have the guts to even give a letter to the governor and to claim the government. तेंचो एजंट बॉम्बे दिल्लीसान येयलो आपणाचे वॉन्ट फुलफील केले काँग्रेस पार्टी फोंडान घातले आनी गेले. टुडे स्टोरी द सेम थिंग. काँग्रेस हॅज डिच द पीपल ऑफ गोवा. वेन गुंडूराव and all these observers had come, they had promised that they will be giving tickets from the grassroots level, from the block. Suddenly कितें जालें सडनली तेंचे वॉन्ट्स येयले गुंडूराव आनी ते सगळे तेंचे वॉन्ट्स फुलफील केले तेंचें भरले आनी जे खरे काँग्रेस लोक आहले तेंकां फोंडान घातले आनी पार्टी दिले कोण पार्टीची सगळें पाड घालतालो त्या कॅन्डिडेटाक पार्टी दिली आनी चड करून कितें फॅमिली राज आनी हितून कळटा तेंचो हिडन एजंडा व्हडलो आहा आनी हे दोनी पार्टी योग आहात. BJP आनी काँग्रेस आयज एक जालेले आहा आनी तेंच्यो कितें आहा मनी मेकींग रॅकेट जालेले आहा ओन्ली टू मेक मनी एंड नो डेव्हलपमेंट. सर तुम्ही इंडिपेंडंट कित्याक रावला आनी बाकीचे काँग्रेस BJP सोडून बाकीचे पार्टी आसा तांकां कित्याक तुमी एंट्री करून. आमकां पयल्यो सुवातेर भायल्यो पार्ट्यो म्हणटा त्यो चड नाका कित्याक वेस्ट बेंगलच्यो पार्ट्यो येता आनी खंयचल्यो पार्ट्यो येता ते गोंयचे झाडान कितें
ते गोंयचो कल्चर जाणान कितें. सो ह्यो पार्टयांचेर आमी लक्ष दिनात. वी वॉन्ट टू, आय एम पर्सनली वॉन्ट टू डेवलप द शोलेम कॉन्स्टिट्युन्सी which is in a disaster state and needs an urgency to restore it. ओके. खंयचे प्रोजेक्ट तुम्ही हाडटले सपोज तुम्ही आमदार जाले जाल्यार, आनी खंयचे इश्यूज जे आहा जे शिवोलेन अजून आसा? दुखाची गजाल म्हणल्यार 30 years आनी मोर जालेली आहा. एक वेल डेवलप फुटबॉल ग्राउंड म्हणटा तो ना, या स्पोर्ट एक्टिविटी ग्राउंड आमच्या भागान पळोवंक ना. आनी इन ऑल दीस 6 पंचायत आय हॅव सीन सच थिंग इज नॉट देर. आनी नंबर 1 विजन म्हाजो आहा, ऑल 6 पंचायत should have a sports activity ground so that the youths concentrate on such things, not concentrate on mobile, not concentrate on drinking, not concentrate on other activities. So बरे आमचे जनरेशन दोत्तले फुडारांचे जाल्यार वी हॅव टू गिव देम सम गुड एक्टिविटीज आनी हेल्थ तेंचे बरें उरतलें. सो आय हॅव कम विथ अ विजन दॅट एवरी विलेज will have a football ground. Whether we have to purchase the land or no, we will find a solution. कित्याक जेन्ना हे आमदार जाले हेणी कितलेच जागे घेतले, कोणेन बिल्डिंगां मारली, 4 बिल्डिंगां मारली, कोण 1 करोड आसलो तो 60 करोड जालो मिनिस्टर. आनी हे सगळे पयशे कोणाचे? हे सगळे आमच्या गरीब लोकांचे तेंच्या बोल्सान वचोंक जाय. ते हेणींनी पॉलिटिक्स करून तेंच्या बोल्सान घातला. सो डेफिनेटली वी वॉन्ट अ फुटबॉल ग्राउंड, विजन नंबर 1. सेकंड, वी नीड अ चिल्ड्रन पार्क. थर्ड एजंडा, एक आमकां जिम जाय. आनी फोर्थ म्हणटा तें जॉब जनरेटींग सिस्टम जाय आमच्या युथ्सा. कित्याक खुबशीं प्रॉब्लमां जातात रेव्हेन्यू घरांनी येना जाल्यार. आनी हे रेव्हेन्यू दिवपाक हे सगळे आमचे शोलेचे लोक वा आमच्या गांवचे लोक हे हाडटात लिडराक. खंय तरी हो लिडर आमकां जॉब जनरेटींग दाखयतलो, ओ कसलें तरी सिस्टम जावन आमचें घरदार सारकें चलतलें. आनी दॅट इज द टायम these youths will take their own decision. आतां कितें करतात कोण, मायकलाची बायल लोक म्हणटा एनवलपां दिता आनी फोर्स कोत्ता आमकां वोट करपाक. आनी ते जे एजंट्स आहात थोडे, तांकां म्हायती कांय ना. तेंचे हांवें आयकलां इन्स्टॉलमेंटान, लोक सांगता आतां सगळो इन्स्टॉलमेंटान हांकां कितें तरी दिलां म्हणून, आनी तेंचो सगळो इन्स्टॉलमेंट मेळोंक ना. कित्याक तेणींनी ताका प्रॉमीस केल्या सर्टन वोट्स, आनी इफ दे डोंट गिव देम सर्टन वोट्स तेंचो इन्स्टॉलमेंट मेळचो ना. तेका लागून हे सगळे भडकल्या. आनी विनींग कॅन्डिडेट जो हांव जिखपाचो 100% आहा तेजे न्हू जालेलें एलिगेशन घालता विदाउट एनी प्रूफ. एक अशें एलिगेशन घालता की तुम्ही वोट डिवायड करपाक रावल्या. डिवायड कोण डिवायड करतलो? 13 कॅन्डिडेट आहा. हाव यू कॅन से दॅट आय एम ओनली गोइंग टू डिवायड द वोट? आय एम कम हियर टू विन. मे बी दे आर कमिंग टू डिवायड. मायकलाची बायल बोल्ल्या हातीली, ताका कोणें तरी बसयल्या हातीली म्हाजो डिवायड करपाक. कित्याक अंजुंची पंचायत म्हाजेची ना. ह्या 5 उरल्या त्यो पंचायत बरेशे लोक आमच्या फाटल्यान आहा. आनी वोटींग पॅटर्न पयशी इफ यू गो अरावंड यू कॅन हियर ओनली पॅट्रीक सावी आल्मेडा जिखता म्हणून. सपोज ते कॅन्डिडेट शुअर आहले ते कित्याक भोंवतात, कित्याक एनवलपां वांटात? सुशेगाद घरा रावपाचें. दे शूड स्टॉप कन्विन्सिंग इफ दे आर शुअर. सो दे नो दॅट आय एम वन ऑफ द विनींग कॅन्डिडेट आनी हांव 100% जिखतलो. दीस इज द एश्युरन्स. द पब्लीक ऑल्सो इज वीथ मी. आमच्या कॉर्नर मिटींग आसता, आमचे इंटरेक्शन लोकांचें आसता, बऱ्यांतलें बरें इंटरेक्शन जालेलें आहा. आनी डेव्हलपमेंट हेच्या हितून आमी टॉप लेवलाचेर डिस्कशन केलेलें. सर हांगा उदकाचे बीन इश्यूज आसात? हांगा शोलेम गोंयचे उंचे इश्यू ना, सगळे इश्यू पेंडींग आहा. उदीक, लायट, रस्ते, जॉब्स, डिजास्टर जालेलो आहा. एंड आय डोंट थिंक, आय एम appealing to the people of Sholem constituency that they should not elect the old people, those who have served 17.5 and wasted those years. चड करून दयानंद मांद्रेकार, पार्लेकराक जाल्यार 5 मिनट पर्यंत धरूंक फावना. कित्याक पार्लेकरान पॅन्डमिक टायम तोंड पर्यंत दाखोवंक ना, इन्क्लुडींग दयानंद मांद्रेकार. एंड लास्टली दिलायला लोबोज हजबंड हू वॉज द मिनिस्टर फॉर गोवा. And he had opportunity to come and help the people of Sholem constituency. जेन्ना हे सगळे त्रास जाल्ले तेन्ना ते खंय तरी आमकां दिश्टी पडोंक ना. आनी आतां सडनली तांकां पॉलिटिक्स जायो म्हणून ह्या 4 म्हयन्यांक ते गडबड करतात, एनवलपां वाडटात आनी न्हू जालेलें करतात. सो आय एम शुअर द पीपल ऑफ Sholem constituency will reject this and bring me in a thumping majority. सर तुमकां कित्याक अशें कित्याक की सगळे जाण शिवोलेचेर नजर दवरूना? शोलेचेर म्हाका दिसता खंय तरी दोंगर पयले हातले तेणींनी, आनी ते कॉन्क्रीट जंगल करपाचें तेंच्या मतीन आहा. आनी सो शोलेकार बरे हुशार जालेले आहा. आनी दे डोंट वॉन्ट अ कॉन्क्रीट जंगल लायक कलंगूट. दे डोंट वॉन्ट, थंय पालेकार मांद्रेकारान दोंगर घेतलेले आहा.
ते दोंगर डुप्लिकेट पेपरां केल्या म्हणून म्हाका कोण तरी सांगता आनी ह्या दोंगराचेर नदर ह्या सगल्यांचेर आहा चोरपाक आनी ह्या लोकांचेर कोणाची नदर ना बिकॉज ऑफ दीस यू कॅन सी एवरी MLA हू कम्स गेट इलेक्टेड ही ओनली मेक्स मनी बाय प्लॉट्स and buy buildings and disappear and leaving the people at a disaster state. ओके सर आमचो लास्ट क्वेश्चन तुमचे सिंबल कितें आनी तुमकां लोकांक सिंबल सांगतना कितें प्रॉब्लम बीन जाता आमचो सिंबल जो आहा कॅमरा आनी कॅमरा जो आहा सिंबल इट्स अ व्हेरी गुड सिंबल बिकॉज आय एम क्लिकिंग every picture of Sholem constituency which is in a disaster state so that it will give me a very good opportunity to rewind and check everything and bring that thing into reality. ओके पूण तुमकां लोक पळयतना फेस पळयतले की सिंबल पळयतले अशें तुमकां दिसता शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन शोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते पळयतले ते पॅट्रिक साबियो आल्मेडा म्हणून म्हाका ते वोट घालतले आनी आय एम एश्योर्ड दॅट आय एम बीन वर्किंग विथ दीस पीपल आय एम वर्किंग विथ द पीपल आनी जे आमी टुरींग करतात जाल्यार 7 म्हयने आनी बरेंतले बरें आमी तेंगा लोकांक अंडरस्टँड केलां लास्ट टायम कितें जालें आमचें जेन्ना इलेक्शनां आसलीं तेन्ना आमकां पॉलिटिक्सान उडयलेले न्हू जालेली आमचेर भोगलांटाय घातलेली सो तो स्कोप दीस टायम आमी लोकांक धरूंक ना कित्याक आमी बरेंतले बरी लोकांक म्हायती दिलेली आहा आनी आमचें सगळें कितें आहा तें आमी लोकांक विचार करपाक डिसिजन घेवपाक टायम दिलेलो आहा आनी जरी तर 3 टर्म सरपंच आसतना आमचेर कसलेंच एलिगेशन येवंक ना आमी कसलोच गडबड करूंक ना आमी इकडले तिकडे नाचोंक ना जाल्यार आतां आमी ह्या दिसांनी कोच्चे ना सो आय एम अपीलिंग टू द पीपल देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गेम्स दे थोड्यांक हुको बाय क्रूक करूंक जाय थोड्यांक पयशांनी लोकांचे वोट घेवंक जाय आय एम 100% पीपल वील रिजेक्ट द एनवलप एजेंडा पीपल वील रिजेक्ट नो एजेंडा मांद्रेकर इज कम विथ नो एजेंडा he has nothing agenda in his manifesto also and amcho jo agenda ha I am 100% people will vote for me with working agenda jo amcho agenda we have put in a calendar जरी तो तुम्ही आज पयशात मांद्रेकारान लोकांक खाली पेपर दिला आनी तेजेर एजेंडा ना सेकंडली जेन्ना मायकलाची बायल घरांनी वयता लोक सांगता त्या प्रमाणे एनवलपान दितात सगल्यांगेर दॅट इज अ एनवलप एजेंडा आनी जेन्ना आमी कॅम्पेनींग वयतात आमी ह्यो कॅलेंडर घातला डेव्हलपमेंटाचो कॅलेंडर आनी तो कॅलेंडर 365 days तेंच्या घरांनी आसतलो आनी तितून तेंकां सावयो दिसतलो आनी सावयो पळयता आसतना ती कामां दिसतली आनी हांव तुमकां सांगता ती कामां दिसता आसतना तेंकां दिसतलें की 100% this is the candidate we have to vote and I am sure ह्या 14 तारखेक जेन्ना येता भोवमतांनी it will be a massive lead to show the people that we want only work agenda. फायट कोणा मदीं जातली फायट आनी कांय ना हे सगळे घरा आसतलेत आनी आमचे एटलिस्ट 5000 लिडान आमी जिखून येतले. ओके आमी सावयोक सपोर्ट करता की तेणें पयले स्वतेर आमचे पंचायतीन इतलें काम केलां आमकां जाल्यार आतां तो 3 टायम सरपंच आनी जे आमचे पंचायतीक सपोर्ट केलो तेणें तेहात आतां तो फुडें सगळे पंचायतींक सपोर्ट करतलो ही आमकां आशा आनी तेणें युथांक लागून ग्रावंड करपाचें थारायलां ह्या आमच्या गांवांत तेणें पार्क केल्ली आहात भुरग्यांक लागून रस्ते केल्ले आहात इतलीं वर्सां जे जांग नान जाल्या तरी खड्डे पडलेले आहात ते आतां गेल्या आमदारान कांयच केलेलें ना तर तेका लागून आतां आमी ह्या सरपंचाक एक चान्स दिवन पळोवया की बाबा आमकां इतलो तेणें आमचे विलेजीक जें केलां अंजुना कांयसो विलेजीक जेणें केलां पंचायतीक ते दुसरे आनीक पंचायती आहा शोले कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां आमी भायल्या लोकांक सपोर्ट करच्या सांडून आमी आमच्या घरचो जो आहा तेका सपोर्ट करया तेणें आमच्या भुरग्यां पासत जो विजन तेजो आहा की बाबा आख्खी शेवली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बऱ्या प्रमाणान बरी वयर सरची आनी जे भुरग्यांक जे मेळोंक ना ते आमच्या भुरग्यांक मेळचें युथांक जे मेळोंक ना ते युथांक मेळचें हे आमची मागणी आहा तेका लागून आमी तेका सपोर्ट करतात आनी तो म्हाजो इतलो विश्वास आहा की तो करतलो हे कित्याक तेणें अंजुना कांयसवान केलां आनी जो मनीस करतलो त्या मनशाक आमी सपोर्ट करचो आनी तेका आमी वयर काडचो
तर ह्या पासून हांव ताका सपोर्ट करता. येता ते 14 तारखेर आमचे इलेक्शन आहा आनी सावियो पॅट्रीक आल्मेडा हेजो सिंबॉल जावन आसा कॅमरा. त्या कॅमराचेर सगळ्यांनी मत मारचें. आपणें मोलादीक मत आहा पळय तें त्या कॅमराचेर मारचें. बाकीच्या कॅन्डिडेट तुमचें कितें म्हणणें? बाकीचे कॅन्डिडेट जे आहा तेंचीशीन आमचें कांय व्हडलें एक्सपिरियन्स ना. बट जे लास्ट आमचो MLA आहलो त्या MLAन आमच्या पॅन्डेमिकान आमकां एक दीस बसून येवन विचारूंक ना की बाबा तुमकां कितें गरज आहा, कसलेंच हें कांयच करूंक ना. सो आमी त्या बाबतींत ताका परतून हाडपाचे हितून स्टेटीनूच ना. तर आमी हे फावटी न्यू कॅन्डिडेट दिवचो आमचे शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी पयशे दिवन इकते घेतले तोहले आमी शोलकार न्हू. आमची शोलची ही हा की बाबा आमी मेहनत करूनय जोडूंक जाणा. बट आमकां कोणें आमचेर पयशे दिवन आमकां दबाव दवरचो न्हू की बाबा आपणें तुका पयशे दिल्यात आनी तुवें आमकांच वोट करचो तल्लें ना. तर आमकां हें जाय की बाबा कोणाचे आमी MLAच्या दारार गेले बाबा यो बॉस कित्याक आमी तुजे वोटर, आमी तुका हाडला, तुवें आमकां हितून काडूंक ना, आमी तुका हितून आमी काडला. सो आमचें हें तें आमची MLAच्या तो दारार गेले नाल्यार आमकां फ्री आसूंक जाय. आमी मनशाच्या दारार वयता पळय तें आसूं. आनी सावियो पॅट्रीक आल्मेडाच्या दारार आमी एज अ सरपंच आमी वचत तर आमकां तो बरो वेलकम दिता आनी आमी हेंच सोजमतात तो MLA जातकूच तेंच करतलो. सो ताका लागून आमी ताका सपोर्ट करता.